नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। फक्त किरिस्तांव आमदारांक आपण चूक केली ना, ते आमच्या समाजाचे म्हणून आपले इंग्लिश शाळा हो अल्पसंख्याकांचो अधिकार, डायोसेसनाची हेडोनात विधाना। आयतारा योग दीस मनोवंक नाशिल्ल्या गोंयच्या अल्पसंख्याक स्कुलांक योग सोमारा। कांय स्कुलां सांगतात मनयलो शेनवारा। शिक्षण खात्यान मागला फोटो सहित रिपोर्ट। चाळीस क्रिकेट क्लबांचो मतदानाचो हक्क कित्याक काढून घेतलो? क्लबाच्या अध्यक्ष सचिवांक मतदानाचो हक्क कित्याक ना? जीसीए कडच्यान हायकोर्टान मागली जाप। वास्को चोरांनी फ्लॅट फोडलो। मुनवेल सेंट अँड्रू रेसिडेन्सी चौथ्या मजल्यार चोरांनी मारलो 10 लाखांचो हात। सुलतान बेल्लारी खून प्रकरणातले सगळे आरोपी निर्दोष। 9 आरोपी आड आरोप सिद्ध करपाक पुलिसांक जमले ना। 2 आरोपी अजूनही फरारी। आणि सुदीन बीएससी न्हीच आपाचो परत पीडब्ल्यूडी मंत्र्याचेर आरोप। सुदीन बीएससीक 2 फावट बसून फेल। डिग्रीचेर प्रस्न। डॉक्युमेंट दाखोवन आपान मागलो राजीनामो। खबरो विस्तारान। आमी फक्त किरिस्तांव आमदारांक आमचे प्रस्न मांडूंक आपयले जाल्यार कितें चुकलें? ते आमच्या समाजाचे म्हूण आपयले, प्रस्न मांडले, तातूंत कसलीच चूक ना, धर्मीक मुद्दोय ना, अशी भूमिका डायोसेसन सोसायटीन घेतल्या। हो वाद जातकच पयलेच फावट डायोसेसन सोसायटीचे सचिव फादर झॅफ्रिनोन सविस्तर मुलाखत प्रुडंटाक दिली। माध्यम धोरणा प्रमाण अल्पसंख्याकांक इंग्लीश मुळावी शाळा मागपाचो अधिकार आसा, तशें तांणी हेडोनात उलयतना स्पश्ट सांगलें। You are somehow trying to create a pressure group of Christian MLAs. That was the message, that was the impression that was sent, which became controversial. Is there any problem if we invite them? Because we did not invite them as government representatives. They happen to be, but they happen to be members of our community. Is there any problem? If I call them, is there any problem? I don't see any problem. It's only, I think, the media created maybe, I don't think there will be any problem in the minds of the people at large. I don't think so. Some of them, there are objections. Other places, they said there are other schools to cater to the needs. So the reasons are being given. So I would not agree with both the reasons. First of all, any requests made, even made by others, there are objections. Even we raised objections when they're in the neighborhood. But I don't think these objections were sustained. Yet they were given. The second issue is regarding the primary school, which became also very controversial. You asked for a English medium primary school at Murji, and government replied to you saying that your request itself is against the medium of instruction policy decided by the government. Now, medium of instruction became a very controversial issue, and yet you asked for an English medium primary school. I think I'm right. What is the logic? I'm right. The cabinet already has taken decision with regard to the medium of instruction, where the policy of the government is to give grants to Konkani or to Marathi. But they have made also provision that for the minorities, they will allow to open English medium schools with grants. This is a rightful, and what we have asked is rightful demand. When the regular means are not achieving the desired effects, we go to the extraordinary means. That's what we did. It's a simple reason. आयतारा संवसारीक योग दीस मनोवंक नाशिल्ल्या गोंयच्या अल्पसंख्याक स्कुलां आनी हायर सेकंडरींनी सोमारा योग दीस मनयलो। मुख्यमंत्री पार्सेकारान गोंयांतले अल्पसंख्याक स्कुलांक योग दीस शेनवारा नाजाल्यार सोमारा मनोवपाची सूट दिल्ली। सबंद संवसारांत संवसारीक योग दीस आयतारा जालो। सोमारा योग दीस मनयल्ल्यो चडश्यो शाळा आनी हायर सेकंडरी बार्देस, साश्ट आनी तिसवाडींतल्यो। कांय अल्पसंख्याक स्कुलां म्हणटात तांणी खंय योग दीस शेनवारा मनयलो।
गोंयांतल्या कांय अल्पसंख्यांक शिक्षणीक संस्थांनी संवसारीक योग दीस आयतारा मनोवंक जमना म्हूण सांगून हरकत घेतिल्ली. मुख्यमंत्री पार्सेकारान असल्या संस्थांक योग दीस शेनवारा नाजाल्यार सोमारा मनोवंक सूट दिल्ली. आयतारा योग दीस मनोवंक नाशिल्ल्या स्कुलां आनी हायर सेकंडरीचो योग दीस सोमारा जालो. It has really helped me because I am also practicing this yoga for last 15 years, which has increased my efficiency and it is to the fullest. I can work as I am 55 years old but still energetic. पूण काल आमकां आयतार जाल्ल्या कारणान आमकां चीफ मिनिस्टरान सांगलें की तुमी आज येवन मनोवपाक शकता. म्हणून आज आमी सगळ्या भुरग्यांक 5वी ते 10वेच्या भुरग्यांक सगळ्यांक आमी हांगा एकठांय केली शाळेन आनी आमी तांकां थोडे योगासना शिकयली. I think children willingly said that we are ready even to come on Sunday, but then later on because of the Archdiocese Board of Education we decided to have it on Monday. एक प्राउड फिलींग जाता कित्याक योगा डे हो आख्खे इंटरनॅशनली आमी हिंदुस्तान भर आनी आख्ख्या संवसार भर हो सेलेब्रेट केला आनी आमी त्या दृश्टीन हांगा आमकां हेचो फायदो जावचो म्हणून आमी सेलेब्रेट केल्लो आसा. संयुक्त राष्ट्र संघान योगाचे महत्व पटोवन दिवप आनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाक मान्यताय मेळप हें सादें सोपें काम न्ही, पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तें करून दाखयलें म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. आयतारा सांजे बामोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जाहीर योग सत्रांत तो उलयतालो. संयुक्त राष्ट्र संघा समोर हो विषय व्हरून योगाची महती केवळ भारतीयापुरतीच न्हय तर जगभरातल्या सगळ्या लोकांपर्यंत व्हरप आणि संयुक्त राष्ट्र संघा कडल्यान युनो कडल्यान ताका मान्यता मेळप हे सादें काम न्ही, हे असामान्य काम आसा. पणजे डॉन बॉस्को सारकेली कांय अल्पसंख्यांक स्कुलां म्हणटात तांणी खंय योग दीस शेनवारा मनयलो. निमणे खंयची स्कुलां हायर सेकंडरीनी मनयला आनी कोणे ना तो शिक्षण खात्याक तांचो फोटो सयत कसो रिपोर्ट वता ताचेरूच कळपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GCAक हायकोर्टानूय धपको दिलो. 40 क्रिकेट क्लबांचो मतदानाचो हक्क काडून घेतलो म्हूण हायकोर्टान गोंय क्रिकेट संघटनेक नोटीस काडल्या. क्लबान नेमिल्ले व्यक्तीच्या जाग्यार क्लबाचे अध्यक्ष वा सचिवाक मतदानाचो हक्क कित्याक दिवचो न्ही म्हूण कोर्टान GCAक विचारलां. मंगळार मेरेन हाचेर जाप दिवची म्हूण हायकोर्टान GCAक सांगलां. GCAचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकर दुसऱ्याची बाजू आयकनासतना आपल्याक जाय तेच करता म्हूण कोर्टान गेल्ल्या 58 क्रिकेट क्लबांच्या आदोगादान सोमारा हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. एनडी अगरवाल GCAचो वांगडी ना, ताका लागून ताची वेंचणूक समितीचो अध्यक्ष म्हूण केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर म्हूण याचिकादाराच्या आदोगादान दावो केलो. मतदानाचो हक्क आशिल्ले क्रिकेट क्लबांची वळेरी तयार केल्या उपरांत अध्यक्ष दोतोर साळकारान वांगडी आशिल्ले क्रिकेट क्लब अपात्र थारायल्ले असोय दावो याचिकादारान केला. क्रिकेट क्लबान मतदाना खातीर नेमिल्ले व्यक्तींचे वळेरेन गुड्डुलसांव केला म्हूण याचिकादारान दावो केला. क्लबांच्या वतीन मतदान करपाक क्लब आपलो प्रतिनिधी नेमता. ह्यो सगळ्यो गजाली लवादा मुखार व्हरून ताचेर उपाय काडूं येता म्हूण GCAच्या आदोगादान कोर्टाक सांगलें. क्रिकेट क्लबांचे अध्यक्ष आनी सचिवांक मतदानाचो हक्क कित्याक दिवचो न्ही म्हूण हायकोर्टान GCAक विचारला. मंगळारा GCAक कोर्टाक जाप दिवची पडटली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सुलतान बेल्लारी खून प्रकरणातले सगळे 9 आरोपींक मडगांवच्या न्यायालयान निर्दोश सोडले. आरोपी आड आशिल्ले आरोप सिद्ध करपाक सरकारी वकिलाक जमलें ना अशें कोर्टान आपल्या निकालांत म्हणलां. तातूंतले 2 आरोपी अजूनय फरारी आसात. 11 जानेवारी 2011 ह्या दिसा मायणा कुडतरे पुलिसांक तकली कापिल्ली कूड मेळिल्ली. उपरांत ती कूड सुलतान बेल्लारीची आशिल्ल्याचें तपासांत मुखार आयिल्लें. घेऊ एक विराम.